शुक्रारा म्हापशा पेड्या वाठारांतल्या एका घराक उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जाले। जाल्यार शापोरा मार्केटा लागसारच्या एका खोपीक उज्यान पेट घेतलो। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो। म्हापशा पेड्या वाठारांतल्या मिया खतीब हांच्या घराक उजो लागून घरातले सामान लासून गोबर जाले। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, पूण 5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। साधारण 12 जावन 52 मिनटांनी सुमार आयले तुरंत आमी तणाव केलो। हांवें पळयता जाल्यार पयलीं आमचे पुलीस पर्सनल आसले, सो तेंच्यांनी आमकां दाखयलें भितर उजो पेटलो। भुंवर येतालो, भितर उजो आसलो पूण वयल्यान भुंवर बेश्टो येतालो। सो आमी भितर वचोन मागीर तो उजो कंप्लीट पालयलो। तर तेजी एक आल्मार आशिल्ली, त्या आल्मारीन भितरूय उजो पावलो। तेजे डॉक्युमेंट्स आसले, कॅश थोडे आसली, गोल्ड आशिल्ले, सो तेजे सगळे हें जालें। कितें गोल्ड मेळ्ळा तेजे जाल्यार हांव नको तांकां विचारचें पडटलें। गोल्ड कॅश पयली आमी ती कॅश जळयली, सो डॉक्युमेंट्स तेजे जळ्ळ्या सगळे, आनी वयले रुफींग सगळें तेजे जळ्ळा। टीवी एक जळ्ळ्या, एक टीवी तेजी सेव केला। केन्ना उजो पेटलो? 12:52 आमकां कॉल आयलो, आमी तुरंत हांगा 5 मिनटांनी पावले। खंय पडटा हें आमकां फुटबॉल ग्रावंड आहा पळय तो पेड्यां, तेच्या रायट सायडीक एक रोड आहा, व्हडले पेडे म्हणटा ते। ड्यू टू फायर कितें कॉज आमी आजून कांय सांगूंक शकना। आमचो सिनियर ऑफिसर अशोक परब साहेब येवन इन्स्पेक्शन करतले आनी मागीर तेजें कारण कितें तें तेंचे कळोवंक शकता। मेजर आसले, सो आमी ते मेजराचे आमी मायनर केले। सो आमी टायमार पावून ते आमचे फायर फायटर प्रवीण, ड्रायव्हर ऑपरेटर नितीन चोडकर आनी फायर फायटर आमचो गावस सर, अंदाजे कितले रूम आशिल्ले, कितले रूम आशिल्ली? रूम उज्यान रूम इनवॉल्व आसले ते 2 आसले, प्लस हांगा सायडीक एक पत्र्याची आहा ती आमी वाडोवपाक तेजे यशस्वी जाले, आनी तेचे सायडीचे जे घर आसा कंप्लीट ते आमी साल्वार करपाक यशस्वी जाले। म्हापशा उपरांत शापोरा मार्केटा लागसारच्या खोपीक उज्यान पेट घेतलो। कोयराच्या ढिकाक उजो घातिल्लो तो वाऱ्याच्या वेगाक लागून खोपीक उजो लागिल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। साधारण 10:50 कॉल आयले की शॉपाक उजो लागला। शॉपाक उजो लागला म्हणजे आमी तुरंत टर्नआउट केली गाडी। थंय एक 10 मिनटां भितर आमी पावले। 10 मिनटां भितर पावले, थंय पळयता जाल्यार ते शॉप नाशिल्ले तर एक खोप आशिल्ली, ते खोपीक उजो लागलेलो। आनी प्लस तेचे देगेक गोदाम म्हणजे स्टोरेज करून दवरलेले माडाचे कुडके आसले, सो तेका उजो आसलो। सो तो आमी तुरंत वचून सपकून एकाच 5 मिनटां भितर तो आमी कंप्लीट केलो। ती खोप आशिल्ली पळय, ती खोप तेजी मात जळी साधारण लॉस तेजे एक 5-10 हजारांचे लॉस जाला। खूब ती हेची आसली, लाकडाचे पत्रे भितर तशें कांय ना, फक्त मेडीनी उबी केल्ली आनी चुट्टां आशिल्ली। उजो लागपाचें कितें कारण आमकां काय समजोंक ना, पूण तांकां आमी जेन्ना लोकलांक विचारलें तेन्ना म्हणटाले ते कोयराक खंय तरी उजो घातलो कोणी, तो कोयराक उजो घातलो तो धांवन तो फुडें पावलो वाऱ्यान, सो तांकां तें लक्षान आयलो ना, ते खातीर ते पेटले। आमी ते पावता म्हटल्यार ते एक काबार जालें। कितें ह्युमन इंजरी तशी कांय ना, पूण एक लोकांक मॅसेज दिवंक सोदता हांव, आमकां येता आसतना भरपूर त्रास जाले, कारण लोक ते रोडाक न्हय गाडये सायडीक दवरली ना। आमकां अक्षरशः गाडी उबी करून सायड घेवन वयचें पडलें। आमचो ड्रायव्हर ऑपरेटर बरो हुशार आनी एक्सपर्ट आसल्या कारणान ते आमी बेगींतल्या बेगीन ते पावले। लोकांनी मातशें आमकां सहकार्य करपाक, जेन्ना आमचो सायरन वाजता तेन्ना आपूण होवन तेंच्यांनी सायडीन रावपाक जाय, तो सायड तेंच्यांनी दिवपाक जाय, अशें लोक करिना। लोकांक ते आमचे फुडें धांवंक सोदता आनी त्यामुळे आमकां ते मागीर लेट जाता। मागीर लोकांक अशें दिसता की आमी मुद्दाम लेट करता, ती परिस्थिती तशी ना। सत्य परिस्थिती ही आसा की लोक आमकां सायड दिना, गाडये मुद्दाम उबी करता, आमची गाडी उबी करची पडटा आमकां। स्नेहा असोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।